नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। सेजाच्या आनीक 1200 वयर कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काडपाच्यो नोटीशी, आयटकाचो विरोध, मॅनेजमेंटा बरोबर बसका, मात प्रस्न सुटना, कर्मचारी कपातीचेर सेजा ठाम। सरकार गजाली दुखलूंक लागला जानेर फेब्रुवारांत, सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट कसिनोचेर कमिशनर जानेर फेब्रुवारांत, गोंयकारांक कसिनोचेर बंदी, मुख्यमंत्री म्हणटा किसान मित्रय नेमतले। विष्णूचे केशींत 8 दुबावितांक म्हापशेच्या कोर्टान दिलो अटकपूर्व जामीन, हे पयलीं धरिल्ले एके आरोपीक सोडला जामिनाचेर, विष्णूचेर हल्लो करपी सगळे दुबावीत मेकळे। काँग्रेसीचे अविश्वासाचे तेंक्यार आप विश्वासमत पास, दिल्लीकारांक फुकट उदकावेल्यान काँग्रेसीची कुरकूर, भाजपा म्हणटा भ्रष्ट काँग्रेसवाल्या आड केजरीवालाचे सोपुताचे कितें जालें। गोवा रायडर्साची चांदोर रोमन लुइजा सुपरक्रॉस ट्रॅकाचेर न्यू इरा सुपरक्रॉस सर्त, 40 रायडर्स वांटेकार, पळयात रायडराचे एडव्हेंचर आनी करामती। खबरो विस्तारान। बिरेस्तारा सांजे आनीक 1200 वयर कर्मचाऱ्यांक घरा धाडपाक सेजा गोवा कंपनीन नोटीशी काडल्यो। अधिकारी धरून कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काडून उडोवपाच्या सेजा गोवाच्या निर्णयाक आयटक विरोध करता। आयटकाच्या फुडाऱ्यांनी बिरेस्तारा सेजा गोवाच्या मॅनेजमेंटाक मेळून कर्मचाऱ्यांक काडून उडोवचे न्ही म्हूण विशय काडलो, मात प्रस्न सुटलो ना। वय आयज आमी सेजा गोवा मॅनेजमेंटान आमकां खास मिटिंगेक आपयल्ले। ह्या मिटिंगेन मॅनेजमेंटान सगळी परिस्थिती मायनिंग क्षेत्रांत जी आसा तेच्या बद्दल आमकां विवरणां दिली आनी सांगलें की सिच्युएशन दिसान दीस वायट जाता शिवाय बरें जायना। आमी सांगलें तांकां तुमकां प्रॉब्लम आसा आनी कितें आतां ह्या टायमार तुमी नोटीस दिवप किंवा इवन नोटीस दिवपाचें विचार करप हें योग्य न्ही। So आमी म्हटलें whether you give a notice or you do an act of whether layoff or retrenchment, it is an act which is anti-labor, कामगारांच्या विरुद्ध। ते म्हणाले नोटीस आमी दितले आनी मागीर कितें स्टेप्स घेवपाचे आहा त्या तुमी घेयात आनी कामगारांचे नोकऱ्यो संरक्षीत दवरपाक आमी झुजतले फुडें आनी आमी ओगे रावचे ना। वी वील टेक स्टेप्स अशें म्हणून आमी सांगलां। फुडें लोक उठ्ठलो आनी कितें गोंयांत उतांबळ जातली ताची फुल्ल जबाबदारी केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार, गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हे दोगूय आहात। फेब्रुवारांत लोकसभेची वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावपाची चर्चा आसतना सरकार एक गजाल जानेर फेब्रुवारांत दुखणूक लागला। सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट जानेर सोंपता म्हणल्यार, जाल्यार कसिनोचो गेमिंग कमिशनर सरकार फेब्रुवार सोंपता म्हणल्यार नेमतलें। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक ह्यो गजाली सांगल्यो। गोंयकारांक कसिनोचेर बंदी आसतली, सरकार किसान मित्रय नेमतलो, मायनिंग डंपाच्या प्लॉटावेल्यान सरकार 310 कोटी जोडटा। 235 crores have been credited according to my information. We are of the information with us indicates another 70-80 crores will be credited before tomorrow and maybe another 60 crores in next 2 months. Dump conversion time दिल्लो तो टाइम वाडोवन ना, पण त्याच बरोबर जर कोणाक फायनान्शियल स्ट्रेन आसा जाल्यार ही हॅज बीन गिवन अप टू मार्च टू पे इट, टायम पिरियड फॉर पेमेंट विथ इंटरेस्ट, प्रोवायडेड ही पेज पार्ट ऑफ द पेमेंट बाय टुमारो इज द लास्ट डे फॉर दॅट स्कीम. नो, इट्स नॉट डम्प, इट इज लँड कन्वर्शन फी टू बी डन फॉर स्टोरिंग द डम्प. One is that Kisan Mitra scheme. No one comes forward, so that has been modified to take people from the local area on contract. So we intermediary monies म्हणून we have decided to engage Kisan Mitra who will assist farmers. U17 football world cup हाज्या खातीर
The cabinet has given the approval for all the undertakings that are required. Goa is one of the site. It's not final, but we are staking claim 2017, but it is also U17. Service Guarantee Act. Possibly before January end, but at the most 15th February parent the act will be operational. That as well as casino rules also we have almost completed. That casino rules will be also applicable by 5th. 2-8 both service and casino दोन्ही rules 28. विष्णू वाघाक ताचे हल्ल्याचे केशींत आनीक एक धपको बसला. हल्ल्याच्या केशींतले सगळे दुबावीत मेकळे जाल्यात. म्हापशेंचे जिल्लो कोर्टान बिरेस्तारा 8 दुबावितांक अटकपूर्व जामीन दिलो. 8 दिसां फाटीं धरिल्लो आरोपी अवधूत हळणकाराक जामीन दिल्लो. हल्लो करतले 71 जाणांचे जमावांतलीं 10 दुबावितांची नांवां विष्णून कागाळींत दिल्लीं. सध्या एकलोय भितर पडिल्लो ना. विष्णूवेलो हल्लो खुनाचो यत्न जावंक शकना असो दुबावितांचो दावो. दीस वतात तशे विष्णू वाघाक धपके बसत आसा. 19 डिसेंबराक राती ताचेर 60 ते 70 लोकांनी हल्लो करून ताची गाडी फोडिल्ली आनी ताकाय दुखापत केल्ली. म्हापशा पुलिशेन कागाळ करतना विष्णून हल्लो करपी कांय लोकांची नांवां दिल्लीं. पुलिशेन फक्त अवधूत उर्फ कामू हळणकाराक अटक केल्लो. म्हापशा कोर्टान 8 दीस फाटीं ताका जामिनाचेर सोडलो. बुधवारा म्हापशा सत्र न्यायालयान ह्या केशींतल्या 8 संशयितांक अटकपूर्व जामिनाचेर सोडले. दुबावित आरोपींची नांवां अशीं: प्रसाद सिनारी, सुरेंद्र च्यारी, रितेश वारखणकार, सूरज कांबळी, यशवंत चोडणकार, आनंद तेमकार, लाडू कुबल आनी आनंद वळवयकार. अटकपूर्व जामीन मागतना 8 जाणांनी असो युक्तिवाद केलो. आपणाचेर थापटां आनी मुठी मारल्यो अशें विष्णू वाघ आपल्या कागाळीन म्हणटा. मात ताचें हर्ट सर्टिफिकेट विष्णूक छातयेक खर्चटला अशें सांगता. ह्या केशीन खुनाचो प्रयत्न हे कलम लागना. तांकां ह्या केशीन घुस्पायल्यात. पुलिसांनी अटकपूर्व जामिनाक खर विरोध केलो. विष्णूवेल्या हल्ल्याच्या केशीन ह्या 8 जाणांचो कितें रोल आसा, आमदाराचेर हल्ल्या फाटलो उद्देश कितें, उरिल्ले 50 ते 60 जाण कोण आशिल्ले हें सोदपाक आनी हल्ल्यान वापरिल्लीं हत्यारां आनी गाडयो सोदपाक ह्या 8 जाणांची कादय म्हत्वाची. तांकां जामीन दिलो जाल्यार ते पुरावे नश्ट करपाक शकतात. ताचो तपासाचेर परिणाम जातलो असो पुलिसांचो युक्तिवाद. Our contentions were that 307 is not applicable and in the present case, and considering our arguments and political motivation how these accused have been falsely implicated in the case, judge has granted all the 8 accused anticipatory bail on a condition that they shall report to the investigating officer from tomorrow, that is from 9 AM to 12 noon, and furnish surety of ₹10,000. पहिल्या ऑर्डरीन जेन्ना 26 जी ऑर्डर जाल्ली तातूंत ताणें बरयल्लें आसा की प्रिमा फासी 307 सेक्शन इज नॉट एप्लिकेबल इन दीस केस. देरफॉर दे वर दॅट कामो हलणकर वॉज अरेस्टेड वॉज एंटायटल फॉर बेल एट दॅट रेलेवंट टायम, आनी आजची बेल ऑन दॅट बेसिसूच ताणें कन्सिडर केला आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.